मिटिंग्स कशो प्लॅन करप आसता तेज्या संदर्भात म्हाका एक मिटींग घेवपाक जाय आमच्या सर्वोदर मोन ब्रिजा संदर्भात किंवा आमचे मयेचे जो सनद इश्यू करपाचो जो विशय आहा त्या संदर्भात एक मिटींग प्लॅन करपाक जाय. आता ऑनरेबल सीएमाक हांवें सांगलां आमकां एक मिटींग दी आनी त्या हितून दोनूय क्लब करून ह्या विशयाचेर चर्चा जावप. ब्रिजाचें काम खंय पर्यंत पावलां सर तुमचें तें? आता लँड एक्विजिशन आहा न्हू तें कंप्लीट जाल्लें आसा. म्हणजे आमकां जितले 28,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां घेवपाक जाय आसली तितली 20,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमच्या गव्हर्मेंटाच्या हातीन ताब्यान येयल्ली आहा. तांकां ऑलरेडी पेमेंट करून तेंचे ही जमीन ताब्यान येयल्ली आहा. 8,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा न्हू तेजो असो इश्यू आसलो की ते लोक ट्रेसेबल नासले. हे लोक जेंच्यांनी कन्सर्न दिवंकूच ना आमच्या सरकाराक की आपली जमीन तुम्ही घेवंक शकता म्हणून. अशा लोकांक लागून आयज आमकां कंपल्सरी एक्विजिशन करचें पडटा. काही लोक आहा ते विलिंगनेस ना तेंचे दिवपाक आसून सुद्दां तेंचे विलिंगनेस ना म्हणून आमकां ही 8,000ची जमीन आहा ती कंपल्सरी एक्विजिशन करचें पडटा आनी तो प्रोसेस चालू आहा. फक्त 8,000 खातीर 8,000 खंय पर्यंत आसा ही खंय जमीन आसा? साल्वादोर द मून ते चोडण पर्यंत. हय. साल्वादोर द मून जी पंचायत बिल्डींग आहा न्हू थंय तो आउट एक्झीट तेजे आनी मये आमचे चोडण जी मेन चर्च आहा थंयसून ती भितर वयता. ऑलमोस्ट फायनलायज जाला सगळें. हय आता लँड कंपल्सरी लँड एक्विजिशन हो प्रोसेस कंप्लीट जाल्या उपरांत वी वील फ्लोट द टेंडर. थँक्यू सर. आणि म्हटलं की सारमनस आणि